नमस्कार. श्री देवी भगवती माता हांकां नमस्कार करून तसेच माझ्या म्युनिसिपालिटी पेडणे म्युनिसिपालिटीच्या प्रत्येक नागरिकाक ल्हान थोर महिलांक जाणट्यांक तसेच युथांक मनापासून नमस्कार करून आज एक नवीन सुरवात करतो म्हणजे पेडण्यान आमी अजून लोकां मदीं वचांक नासलो. सो आयच्यान आमी पेडण्यान एक सुरवात केल्या. देवीन जसो आशिर्वाद दितलो तसो माझ्या प्रत्येक पेडण्यातले एक नागरीक हेंच्यांनी आमचेर तसोच आशिर्वाद दिवचो, जेणे करून जे आमी कार्य घेतला तो फुडें व्हरतलो. मिशन फॉर लोकल ह्या कार्य आमी स्वतासाठी न्ही तर आमच्या पेडण्याची आयडेंटिटी दवरच्या ह्या हेतून सुरू केली. जाली 7-8 म्हयने कार्य सुरू जाता. देवान खूब यश दिला. विचार करूंक ना इतले बरे बरे गोष्टी घडत गेलेत. आमी पेडणेकार एक जावया होच दृष्टिकोन आसलो आनी कांय ना. दरवेळी माणसां भायली येतात. खूब वायट दिसा आसला जे भायले येवन काय केला शेवटी आमचा पेडण्याचा झाला काय जावंक कांयच ना. उलट वायट वृत्ती वायट विचारांचे माणसां मेळ्ळी जेच्यामुळे आमचं बरं असं जावंक ना. पेडण्याची उदरगतच जावंक ना. आमची अनएम्प्लॉयमेंट कितली भयानक जालेली आसा. प्रत्येक घरांनी अनएम्प्लॉयमेंट आसा. डेव्हलपमेंट म्हणटात पण खरी डेव्हलपमेंट आसा काय. बरेचशे गोष्टी आसत जे तसेच कॅसिनो सारखे वायट वृत्तीचे वायट जे खेळ असत ते आमच्या सारखे पेडण्यान हाडटात आणि पेडण्यान कांयच ना. बरे गोष्टी येवं शकनात. इंडस्ट्री इतल्या वर्सां येवं शकांक ना आणि आतां हे कॅसिनो सारख्यो गोष्टी हयसर येणं गरजेचें आसा. ह्याच्या येवजी जर आमच्या पयलींच्या आमदारांनी जर आमकां एक 5-6 इंडस्ट्री दिल्ले जाल्यार एक 500 लोक तरी आमच्या कामाक लागतले असले. कॅसिनोमुळे काय आमकां फायदो जावपाचो आहा काय आमकां कफल्लक करपाचो आसा. आमचो सक्त विरोध आसा. ज्या पेडण्यान वायट गोष्टी घडटले त्याचेर आमचो सक्त विरोध आसतलो. आमी एकत्र येतलो. ह्याच तर आमची आयडेंटिटी आसतली की पेडणेकार म्हणून. खूब जाला खूब सहन केला आसतला. आतां आमकां सगळ्यांनी एक येणं गरजेचं आसा. एम्प्लॉयमेंट जशे प्रॉब्लेम आसत तसे बाकी पाण्याचो प्रॉब्लेम आसा. तसोच सगळ्यात महत्त्वाचो हेल्थाचो प्रॉब्लेम. हॉस्पिटल इनकम्प्लीट आसा. काय नाही. टुरिजम आतां बघा इतलं सुंदर प्रांगण पण काय डेव्हलपमेंट आसा. पेडण्या म्हाका सांगा इतली सुंदर गोष्ट आसा. टुरिजम आख्ख्या गोंया इज फेमस कित्याक आसा तर जागतीक फेमस आसा फक्त टुरिजमासाठी. जागतीक जर आमचा गोंया फेमस आसा टुरिजमासाठी आमच्या पेडण्यान काय आसा टुरिजमासाठी केलेला. आमचो टुरिजम मिनिस्टर सदांच म्हणटा टुरिजमासाठी आणि त्याचं नावच जगभर गेला असताना टुरिजमासाठी. टुरिजमाच्या नावावर त्यांनी काय केलं खबर ना. माझ्या पेडण्यासाठी काय केलं तर दाखवून दिवचा. खिचो प्रकल्प हाडलो काय केला. ह्या एक सुंदर देवाचं आमचं भगवती देवीचं जर प्रांगण असा एक गार्डन असा काय सुशोभीकरण केलं. खिचो टुरिस्ट हयसर येता काय बघू. हय जर एक टुरिजम बरे टुरिजमासाठी डेव्हलपमेंट केला असता भगवती देवूळ की अशी खूप देवळां आसा सातेरी देवूळ आसा खूप एकापेक्षा एक आमची देवळां आसा. ही जर डेव्हलप केली असती तर नक्कीच टुरिजमाचे लोक येतले असले. आमच्या तो एक 4 लोकांक इन्कम जनरेट जातला असला. जर टुरिजम मिनिस्टर असून जर पेडण्याची टुरिजमासाठी काय फॅसिलिटी ना काय करतलो. कसली गोष्टी असत. ह्योच तो डेव्हलपमेंट. ह्यो जर आमच्या घरातलो जर माणूस असतो जर पेडण्याचोच असतो नक्कीच टुरिजमाचा फायदो आमकां सगळ्यांक करून दिला असता त्यांनी. इतला म्हाका पत्रादेवी इतला सुंदर हे आसा आमचा स्मारक आसा. थंयसर सुशोभीकरण करून थंय टुरिस्ट एट्रॅक्ट करू शकले नसते. हयसर वॉटर पार्क्स घालू शकले नसते. गांवांनी काहीतरी हट्स घालून काहीतरी डेव्हलपमेंट करू शकले नसते का. ह्या केन्ना जावंक ना. कसला टुरिजमाचा फायदो गेला आमकां. आणि आमचा कंप्लीट गोवा तर जागतिक डेव्हलपमेंट पण आमच्यासाठी खरंच डेव्हलप झाला का पेडणेकारासाठी. आम्ही पेडणेकारांची विचार करूया आणि आता विचार करपाची पद्धत ना ह्या असल्या माणसांक आम्ही आमच्या घरात हाडया आणि आमच्या पेडण्याची प्रगती करपासाठी सगळ्यांनी मेन एक जावया. ह्या शक्य असा. टुरिजमाबद्दल असा न्ही स्पोर्ट्सा बाबतीत काय झाला. स्पोर्ट्स मिनिस्टर आमचं एक तरी ग्राउंड असा गांवांनी दाखयात हो. आमच्या भुरग्यांक जर हेल्दी दवरपाक जाय आणि स्पोर्ट्साची आवड लागपाक जाल्यार खंय स्पोर्ट्स ग्राउंड्स दिसतात काय. मी ह्या सांगपाचं उद्दिष्ट कित्याक जर टुरिजम मिनिस्ट्री जर आसून आणि जर स्पोर्ट्स आसून जर इतला करू शकना तो काय करतलो. व्हडली 20 वर्सां आपण हे केलं ता केलं काय डेव्हलपमेंट केलं. कसलो डेव्हलपमेंट. सदांच म्हणटा डेव्हलपमेंट. रस्ते झाले पाणी दिला हे डेव्हलपमेंट. म्हाका सांगात डेव्हलपमेंट केन्ना म्हणटात ज्या दिसा डेव्हलपमेंट चुली कडेन जाता. म्हणजे एका घरान जर जेवण व्यवस्थित सिजान एक 100 रुपयाची बचत जातली आणि तो बचतीचा जो एक सायकल घेऊन रस्त्यावर वापरतलो
तेन्ना मी समजा शकता त्या रस्त्याचो उपयोग जालो. तसोच जर तेजे कडेन 500 रुपया उरले तो मोटरसायकल घेतलो आनी तो रस्तो यूज करतलो तेन्ना डेव्हलपमेंट आमकां पेडणेकारांक जाय ती घरांनी जाय. आमकां रस्ते बिस्ते हायवे जे भयानक परिस्थिती केल्या तसले नाका. आमच्या घरांसाठी डेव्हलपमेंट काय केली त्यांनी घरातल्या प्रत्येक माणसासाठी मी म्हणान एका घरान एक माणूस नोकरीक लागलो असता कितली बरी गव्हर्मेंटच जॉब दिवंक जाय असले. बाकीचे आतां इतले एअरपोर्टाचे जे लोक भायले आहा ते आमकां खंयच घालूचे ह्या नसले. आनी आयज ह्या बोलण्यातून ही सुरवात जालेली आसा. आमी पेडणेकाराचे आमचे ह्या दाखोवया आनी म्हाका तुमच्या वांगडा घेयात. खंय चुकला जाल्यार म्हाका मार्ग दाखयात हेचो आनी म्हाका एक संद दियात. आमी पेडणेकारांसाठी काय करू शकतो हे दाखोवन दिवया सगळ्यांक. आणि पेडणेकार चॅनलाचे स्वागत. आणि आयज भगवती देवीचे दर्शन घेवन आमी पेडण्यान आमी पावोंक नासलेले ते पेडण्यान आयज खंय तरी लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करतले. कोरगांव आमी 70 ते 80% आमी काडले पण आयज पेडण्यान खंय तरी येतले जाल्यार भगवती देवीचे दर्शन घेवन आमी पेडण्यान आयज लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न मिशन फॉर लोकलचे प्रेसिडेंट आमचे राजन कोरगांवकर आनी हे फुडें पेडणेकार आमचे पेडणेकारांक एक उलो मारता की खंय तरी पेडणेकारांनू एक पेडणेकार निवडून दिवपाची गरज आहा. आनी ते कित्याक तर आमचे पेडणे अस्तित्व राखपाक आयज पेडणेकारांकच निवडून दिवची गरज आहा काळाची. त्याच्या खातीर आमी हे भायर सरलेले आहात. आनी आयज दाजी कासकर असले आमचे 74 वर्साचे माणूस आयज आमकां खंय तरी उर्जा दितात काम करपाची. तर कित्याक तर कॅसिनो असले वायट हे गजाली आमच्या पेडण्यान येतात आनी पेडण्यान ते आमी उगड्या दोळ्यांनी बघचे अशें ते प्रश्न करतात. आनी आमकां तुमी भुरग्यांनी फुडें सरपाक जाय. जे हे वायट गजाली जेन्ना पेडण्यान येतात ते आमी खपोवन घेवचे ना. हे हांव पेडणेकारांक एक आव्हान करता की आमी जागृत जावया. हे वायट गजाली आमी कशेंच घेवया नाका. आनी आयज आमी भायर सरलेले आहा की घरां लोकां पर्यंत पावतलेत पूण जे